झाले आमचे सकाळ. नैश्वी सगळ्या गुड मॉर्निंग म्हण आणि हॅपी रक्षाबंधन म्हण. हॅपी रक्षाबंधन रे बाबा म्हण बरे. उठून सगळं पोहून जायने. आता एक न्यू ट्रेंड शिकला तो. इफ ताका टंग दाखयले न्ही जीभ आपूण दाखयता. दाखय शिवनाथ. आता दाखय मरे व्हिडिओ ऑन असा. चाप्टरा दाखयत ना. आजी दाखयत तो आजीक ना म्हाकाय दाखयत तो. तुका दाखयना तो. इश्वीक इश्वीक हांगा पळय. दाखय. अय खंय पळयता रे तूं. आयज मूड ना. चला नेक्स्ट टाइम केन्ना दाखयत तुमकां. सो गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही. आम्ही सगळी बरी आसा. सकाळ जाली उठला अजून काय ब्रेकफास्ट जावंक ना. आयज आमच्या हाऊस हेल्प मातशी बेगीन येयला. ती पुसतना मदीं मदीं भोंवल्यार तिका राग येता. ताका लागून बसून आहा आमी. म्हणून म्हटलें मागीर कळया म्हटलें ब्रेकफास्ट बीन. हेका म्हटलें मातशें शिवता बस तो रेडी जाला वचपा. हांवें म्हटलें बस म्हटलें. तिका मागीर राग येता मदीं मदीं भोंवल्यार बीन. खबर तुका. रितीक तोच करतालो मदीं मदीं भोंवतालो न्ही. बेठो 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 खंय तिका. ताका आनी राग येता रितीकाक. तो म्हटलें ती धांवनी सगळें पुसून. ती आतां मातशी बेगिना येता. णवाकूच येयली ती मातशी बेगिना येता. ताका लागून म्हटलें आसूं तुजें काम ती करून वचूनी. पयलीं धांक येतालें न्ही. तुजें काम तें करून वचूनी म्हटलें बसला आमी हांगासर. उठलो तितल्याकूच. आनी आयज रक्षाबंधन. तुमकां सगळ्यांक रक्षाबंधनाची खूब खूब शुभेच्छा. रिती म्हणटाली आयज हॉलिडे आसा खंय. नागपंचमी हॉलिडे दिला आमकां. रक्षाबंधन दिवंक ना. हेजे नागपंचमी गरज दिवपाची हॉलिडे. रक्षाबंधन हॉलिडे नासता. कित्याक ते हॉलिडे बेश्टे. ओके सो आयज इश्यूकाचे फर्स्ट रक्षाबंधन. हय. ओके सो मेळटा तुमकां मागीर की चाय करून घालून दाखयता चाय वांगडा कितें आहा तें. चला. सो आयज आसा पोळे. उडदाचे पोळे न्ही गे. हय. रितिकान आयज कितें व्हेला सँडवीच. ताका सँडवीच जाय. काल आनी आयज 2 दीस सँडविचान काम केलें ताणें. सँडवीच म्हटल्यार टिफीन तेजे चकाचक क्लीन आसता. हय सारकें टिफीन क्लीन आसता. तें घे ताका आवडटा पोळे. आनी हांगासर केला चटणी. घे तुका घे. कितले खाल तुवें. आनी खा न्ही. तें पातळ पड की पोट भरता तुका. मागीर जेवूंक बेगिना येतलो. भूक लागला खाताना सकाळी ब्रेकफास्ट हेवी ब्रेकफास्ट करना. शिवता कितें जाय खबर तुका शिवता. चणा भाजी पाव सुकी पातळ सुकी असले जाल्यार 2 पाव सारके ओडू ओडू खाता. हांगा घरा 1-2-3 पोळे खावपा जायना हेका. हय आतां प्रिपरेशन करून जाय. रक्षाबंधन आसा. हे म्हाका ते या पेडे. आयज रक्षाबंधन 12-12 येता म्हटला. सो राखी बांदतानी हांव ताका. तो येतलो आयज. तो आयज बेगिना येता म्हटला 12-12:30. जातले बेगिना आमी जेवण बी रेडी करता. पळयता जेवन गेल्यार जेवन वयतलो. सो पळया कशें जाता तें. आयज मेन्यू दाखयता तुमकां मागीर. ओके मेन धाडू मारून पुसून जाल्लेलें आसा. बटाटे शिजोवन दवरला. आयज जातले बटाट्याची भाजी पुरी मागीर चण्याचो रोस काबुली चणा ते शिजयला. हांवें काबुली चणा ऑर्डर केल्ले ब्लिंकिटांतल्यान 1 धाकटे येयला. केन्ना पळोवंक ना 1 धाकटे काबुली चणा. इतलें मिडियम आसता न्ही. बारीक आनी शिजूकूच ना. 5 सिटी काडले खंय. 5 सिटी काडले खंय. सारकें आहा मागीर तें. ना चटणी बिटणी जावंक ना न्ही. 5 सिटी काडले खंय. शिजला मगे. शिजला. हेजे आयज करी करतले म्हणजे रोस करतलो. तूं पेडा घेवन येवची ना. आनी चड हाडनाका. शिवाक पेडे हाड म्हणटा 1 किलो घेवन येता. खातलो कोण. जस्ट थोडेशेच हाड. जस्ट तांकां राखी बांदता खावपाक. ओके चला हांव ब्रेकफास्ट करता. बेगीन बेगीन चाय पिता. मागीर इशूकाचें काम उरला. तो आतां उग्गी आसा. बेगीन चाय पिता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो शिवनाथान पेडे हाडून दवरले. आपूण मागीर हाडटा म्हणटालो पण हाडले ताणें. तें काम जालें. सो इशूकाक जस्ट फीड केलें. तो आतां न्हिदतलो. ताका आतां जुलान घातला. आईक म्हटलें मातशें ताका हालय. न्हिदना रोखडो. सामकें दोळ्यान झेम येयला सारकें न्हिदना. ताका म्हटलें हालय म्हटलें हांव हांगासर चण्याचो रोस करतलो न्ही. सोय बी भाजून घेता. सो
सांगासा सोय कांदे मिरची आणि लसूण तो म्हटले बेगिना भाजून घेता तो न्हिदच्या पयलीं आमचें अर्दें काम जावंक जाय. आई म्हणटाली छोले कर म्हणटाली. हांवें म्हटलें छोले बी नाका गे म्हटलें. चण्याचो रोस करया आणि बरें जाता म्हणजे फाल्यां बी जातलें आमकां ब्रेकफास्टाक बी खंय काय न्ही. पुरी करतले आणि हें करतले बटाट्याची भाजी आणि कस्टर्ड करून दवरला. फक्त फ्रुट्स न्ही कट करून घालूंक जाय इतलें. तो खूब तेंप जालो चण्याची करी बीन करूंक ना म्हटलें आयज करया. बरें भाजून न्ही मिक्सरान घाल म्हटलें आई. ग्रायंडरान नाका कित्याक तो आतां 1 वरां उठ्ठलो मागीर ताका न्हाळोवंक जाय मागीर सारकें टायम बिजी जातलें. सो बेगिना मागीर हांव करतलें बटाट्याची भाजी. सगळें तुमकां शेअर केल्लेलें आहा आयज आनी कांय रेसिपी शूट करना. ओके हें करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. चला सो 12 न्ही 15 मिनटां उरला. 12 जावंक ना अजून आणि अर्धे काम जाल्लें आसा. रोस केलो भाजी केले शिताक बीन दवरला. तितल्याच हांव उठलो रे. उठून हांगासर की करता कुस्ती करता. इश्वीक उग्गी आहा जालें तें न्हीद. सो पुरी मागीर करतले. पीठ घालून दवरता पुरी मागीर रोखडे जातले. सो आतां हांव उठलो एका न्हांवपाक घालता. मागीर हो न्हालो की मागीर हांव शावर घेता. ओके सो मेळटा तुमकां मागीर. चला सो हांगासर जालो रेडी इश्वीक न्हांवून. जसं सिंपलशें घातलें कपडे कित्याक खबर मातशें गरमी जाता ताका लागून. सो आतां तो फीट करून तो न्हिदतलो तो. मागीर ताका रितू घेतलो न्ही आयज ताका राखी बांदतलो मागीर ताका न्यू ड्रेस घातले न्हू रे. हय सो इश्वीक न्हिदला. मागीर जस्ट ताणें आतां म्हाका मॅसेज केले ओंकारान आपण 2 असो पावतलो थंय. सो जाली 1 जाली हांगासर. तो म्हणटा न्हिदला न्ही पुरी करून घेवया आणि ऑलमोस्ट जालेलें. हांव पुरी करता. आई म्हणपाली कांदा भजी करया म्हणपालें. कायल दवरतात न्ही तेलाचे तशें भजी करतले. ओके बेगिना पुरी करता मागीर जालें मागीर हांव रेडी जातलें तो आयलो की. सो आमचें चपाती करपाचें पळयात. पांय मोडले खंय आई म्हणटा पांय मोडले. हांवें हें बागायदरासून हाडलेलें तेजे प्रायसूय दिसता आसतलें 400 रुपया. ते कितें जाता खबर आहा ते वॉश करता न्ही आमी परत ते मागीर लाकूड न्ही ते पिड्ड्यार येता. आतां एक पांय मोडला. सो बाकी सगळं बरें आहा. आतां पळोवंक जाय. हांवें दवरता हांव बसता मागीर पळयात. हांवें दवरलें कितें बसता. चला करून घेता पुरी. हांगासर मामा येयल्ले आसा आनी इश्वी कितले चाप्टर पळय. 3 उठ्ठा तो. आयज मामा येता म्हण बेगिना उठला. हो आसा ओंकार मामा शिवकार मामा बरो बसला पळयता. कोण रे इश्वी मामा येयला हय म्हणून तो बेगिना उठलो. तो पळयता तोंड पळयता. आत्तां येयल्ली आसा म्हटल्यार पयलीं जेवून घेवया मागीर सुशेगाद बांदया की तांकां आमी वचोंक जाय ताका लागून. सो आई हांगा ताट तयार करता. सो हें पळयात हें आतां ताटाक वाडटा खंय बरें पडटा. सो रितिकाक चॉकलेट हाडला सायडीन दवरया. सो म्हटलें पयलीं जेवून घेवया मागीर सुशेगाद मागीर राखी बांदया.
दिवपा विसरले काय नाका बरे करून दोघांना बरे करून रावा हॅप्पी रावा तो कामाक वयता कॉलेज करता हेजे बरे एज्युकेशन जावनी आणि मग कामाक बरे आणि भरपूर जोडूनी न्हू रे थँक्यू हो जालें जेवण वयता खंय जेवण आवडतं मला ओके सो तांकां आतां वचूंक जाय वाळपय ताका लागून तेमी आतां अशें गडबडीना ओके सो तुमकां डायरेक्ट केन्ना मेळटा पळोवया ताका सांगलेलें मम्मी डॅडीकूय घेवन यो म्हणून एक दीस येता खंय तुमी इशुका पळोवपाक सगळी येणार ओके चल आरामात जा सांगता पप्पा जस्ट गेली तिमी आणि हो ड्रेस न्ही म्हाका हेणे दिल्ले आमची युट्यूब फॅमिली अश्विनी नाईक ताणें दिल्ले बरें लूज आनी बरें आहा म्हणजे हेंच घालया म्हटलें आयज ओके तूं जाल्लें आसा तूं ह्यो टी शर्ट आसूं किंवा न्हिदला न्ही आतां ताका लागून सो तुमी दोगांय एकमेकांक बांदतली कित्याक आतां तिमी दोगांय एकमेकांक आतां सांबाळून घेवंक जाय न्हू गे भाव भयण तुमी ऋत्वीक आनी ऋत्वीक तर दोगांना भाव भयण असं म्हणू शकता भाव म्हणू शकता भयण भयण कितेंय आतां तेंच्यांनी दोगांनी एकमेकांक पळोवंक जाय फुडें वचून सो आतां दीस इयरच्यान दोगांनी एकमेकांक राखी बांदतले ओके मागीर मेळटा तुमकां आतां अशें व्हिडिओ एडिट करता ओके चला सो आतां न्ही हांव गिफ्ट ओपन करता ओके हितून पयला कडाई आसा आमकां आनी बायलांक कितें जाय न्ही गे किचन आयटम कितें मेळ्ळा न्ही आमी हॅप्पी म्हाका अशें जाय आसलेलें कडाई बरें आहा वा बरें आहा पळयात बरें हेवी आहा ना पुरी तरी बांदून जातलें बरें आहा एक्चुली पुरी नाका पुरी भाजल्यान हितून तेल चड लागतलें अशें कितें भाजी बिजी करूंक बरें आहा पळय इल्लेशें पुलाव बिलाव करूंक बेस्ट आहा ओंकार आवडलें आं हें पळय बरें आहा हें दिलां ओंकारान आनी तो स्विकार धाकटो भाव हें पळय बरें आहा आं मोबायल धरूंक मेळटा हें पळय अशें आहा बरें दिलां मोबायल धरूंक मेळटा 3 हें दिलां मम्मी पळयता आपल्याक दी खंय ना मोबायल धरून बरें आहा मागीर ताका हेंय आसा पळय जाय पडटा केन्ना बरें बरें आहा सो थँक्यू स्विकार दोनी गिफ्ट आवडलें ओके चला मेळटा तुमकां उमेद पैतली बी दीदी दीदी पाय सगळं पाय दीदी पाय भैया पाय
असं Later. कितें करता न्हिदना यो हॅपी बर्थडे 12 जाली आतां आमकां 12 जाल्या मुखार 10 जाल्या मुखार जागो हा हाड ताका भायर हाड हाय भेटतो माय यूट्यूब चॅनल आतां एंड करपाचो येयला मग हाय खंय तो 12 जाली रेहानाक कॉल केला रेहान पळय फर्स्ट तुका विश हांवें ताका फर्स्ट विश केला तर रेहानाक कॉल केला उलय आमच्या ड्युटी सपना थँक्यू मॅन हो इश्वीक आसा पळय आईच्या बर्थडे उठलो आज शिवाच्या बर्थडे उठला काल तो न्हिदलेलो काल 12 उठोंक ना तू कितें सिग्नल मेळटा बर्थडे म्हणून हय इश्वी तू कितें सिग्नल मेळटा बर्थडे म्हणून पळयता पळय तेच आई इश्वीकान आमकां नाका केले राखी बी बांदून जाले रडटा कितें रडटा मू कळना पोटाक हांवें ते रोल ऑन लायले कॉलिकेट घातले उगी रावता परत रडटा न्हिदलो उठलो परत रडटा फीड केले फीड घेना रडटा मागीर ताका बांदून घातले आतां पळय न्हिदलेलो उठलो पळय आनी आतां म्हाजी खबरी आयकता नाका जालें आमकां हेज्या फाटल्यान जावपाचें आनी तेजे प्रोजेक्ट तो पळय आतां 12 जाली आनी आमी हेजे स्टडीज घेता हांगासर सो हें पळयात आनी फाल्यां संडे न्ही ताका लागून दिला हांकां खूब स्टडीज बीन सो ते घेताले आनी तांकां प्रोजेक्ट दिला जस्ट आत्तां हें प्रोजेक्ट कंप्लीट केला हें पळयात प्रोजेक्ट सो म्हणून आमी मातशी लागीं आसलेली कित्याक फाल्यां संडे आतां मातशें बर्थडे मातशें केक कटींग करया नाल्यार म्हणटलो आपल्याक कट करना आईचे बर्थडे कट केला म्हणटलो की काढलं तुवें आं एक वचून हाडलें हांवें पणजी गेल्लें वचून हाडलें एक मिनट केक हाडला म्हणून आनी हें सामकें शिवाचें ऑल टायम फेवरेट कितें पळयनाका राव ओके डबल पार्टी आयज हांवें ऑर्डर केले क्रिमेक्साच्यान आनी हें आसा पिस्ताचियो रसमलाई केक के म्हणजे थंडाई पिस्ताचियो थंडाई रसमलाई केक फ्रिजीन दवरूंक जाय कित्याक तें आवडटा न्ही झाले आता रेंट जालो केक हाडला की विचारपाक हांवें म्हटलें एका काय खबर नाशिल्लें हांवें ऑर्डर केला म्हणून आतां मातशें बरें पडलें म्हाका कितें सरप्रायज दिवंक मेळटा पयलीं कितें जातालें शिवताय डिपेंड रावचें पडटालें हें हाड तें हाड आतां कितें एकाउंटार पयशे आसल्यार पुरो ऑर्डर केल्यार पुरो थंय घरा पावता यो ते मेल जातले रेना फोन मारता रेन आशी रेनाक फोन मारता काय करूं ना हॅपी बर्थडे आसूं गो बरें आनी रोज पेटल्स बी घातला हांगासर पळय पिस्ताचियो थंडाई खबर ना कशें आसता तें कांयच खबर ना म्हाका टेस्ट करून पळोवया कशें आहा तें कापेन चेक केला हांगा आसा रेहान पळयात रेहान हांगा आसा पापा केक खावंक उठला सॉरी जेम ताका रे चल चल म्हण फुकर हॅपी बर्थडे टू यू डियर दुबईतला खरं फ्रेंड थँक्यू सो मच या सतीश he was small fellow also what up see today Hitesh's birthday also no so we were just speaking to him yeah actually his birthday 10th August now just wish him by behalf of me thank you so much Ryan okay no problem tomorrow we'll again okay Ryan enjoy yeah thanks a lot yeah bye रेहान फ्रेंड तो चल आई खावय चल सो शिवाचो बर्थडे 10th ऑगस्ट आणि इश्विकाक आयज 3 month कंप्लीट 10 डबल द सेलिब्रेशन पप्पाक दी बरे हा केक आई घे प्लेट घेऊन खा सो आयज 10th ऑगस्ट शिवाचो बर्थडे आईचो जालो 7 ऑगस्ट सो बेश्टे बारीकशे म्हाका हांवें जस्ट केक हांव सर्च करतालें म्हाका रसमलाई केक दिसले आनी ताका ते रसमलाई खूब लायक म्हणून ऑर्डर केले आसूं बसलें ओके सो चला फाल्यां पळया कितें प्लॅन कितें आहा तें
फाल्याचे फाल्यां पळोवपाचे. ओके, सो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. म्हण रे Bye. I love you, friends. Please you subscribe to my channel. Go Bessol. चला Bye. बाय. तो कितें पळयता, फॅन पळयता. फ्रेंड पहिले एका आई न्हिदूंक वयता म्हणटली. बस म्हटलें पळय बरें पांघरून न्हिदली. आतां आवड न्हिदूंक वयता खंय. हांवें म्हटलें 12:05 मिनटां उरला. बस म्हटलें. हां आतां न्हिद वचून. चल चला बाय. ओ जांभळी करता. चल बाय इश्वीक. बाय. चल बाय बाय बाय.